गोयचो नामनेचो उद्देजक विश्वासराव धेपो शेनवारा संवसाराक अंतरलो। कुडीचेर आयतारा सकाळी निमणे संस्कार जाले। निमणे दर्शनाक गोंयभरच्यान मोठ्या संख्येन लोक पावलो। आमदार, खासदार आनी उद्देजकांनी हजेरी लायली। इतले मजगतीं आयतारा फांतोडेर गोंयचो सभापती राजेन आर्लेकाराच्या आवयक मरण आयले। तिलोत्तमा आर्लेकार 83 वर्सांची। निमणे संस्कार सांजी जाले। गोयचो मोठो नामनेचो उद्देजक विश्वासराव धेंपेक शेनवारा सांजे मरण आयले। तांच्या कुडीचेर आयतारा सांताक्रूज हिंदू स्मशानभूंयेंत निमणे संस्कार जाले। निमणे संस्काराक तांचे दोनापावला बंगल्यार राजकी फुडारी उद्देजक धरून कितलोसोच लोक जमिल्लो। We will always experience his loss. We'll miss Mr. Vishwasrao Dhempo. जरी तो बिझनेसमॅन असलो तरी एक अनअश्युमिंग पर्सनॅलिटी आणि सगळ्यांकडे साधेपणान वागपी एक बरो मनीस आज आमच्यातलो ना जालो। I offer heartfelt sympathies to the entire family. He has been one of the most important industrialists in Goa who helped build Goa. Besides the yeoman social service they keep doing. Mr. Dhempo, we have known him for quite some time now. Vishwasrao was a very good social worker, God-fearing. We will miss him. गोंयच्या विकासाक तांचो भरपूर ह्या फॅमिलीचो हात आशिल्लो। तातूंत विश्वासराव ह्या त्या कंपनीचे डेपो ट्रस्टाचे चेअरमॅन वायस चेअरमॅन आशिल्ले आनी अशें एक व्यक्तिमत्व की सदांच सामान्य लोकांक कितें तरी बरे दीस दिवचे ही तांची भावना आशिल्ली। आज ते आमच्यांत ना आनी ताच्या आत्म्याक शांती मेळों अशें देवा कडेन मागता। इतले मजगतीं सभापती राजेंद्र आर्लेकाराच्या आवयक आयतारा सकाळी मरण आयले। तिलोत्तमा आर्लेकाराच्या कुडीचेर आयतारा सांजे खारीवाड्यार हिंदू स्मशानभूंयेंत निमणे संस्कार केले। निमणे संस्काराक मोठ्या संख्येन लोक आशिल्लो। देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती लाभो। दुख्खाची गोष्ट ह्या तांच्या दुख्खान आमी सगळे सहभागी म्हणून हांव तांकां श्रद्धांजली दिता आनी तांच्या आत्म्याक शांती दिवची म्हूण हांव देवा लागीं मागता। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी दिशांत परब। वास्को सड्यावेल्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचो थळाव्याक उपद्रव जाता। मुरगांवच्या 20 वॉर्डांतलो कोयर हाडून सड्यावेल्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटांत बडयतात। पालिकेचे लोक कोयर उडोवन वतात, मात भोगचे पडटा थंयच्या लोकांक। दीस रात कोयराच्यो घाणी। खाण जेवण नाका जालां। पावसांत पालिका बुलडोजर घालून कोयर उस्तितात। लोकांनी पालिका आनी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाक सुद्दां सांगून जालें, कांयच उपेग ना। पळयात रिपोर्ट। आता ॲक्च्युली रेनी सीझन सगळो कचरो वलो जाल्लो आसता, वेट गार्बेज रेडी जाल्लें आसता आनी ते अशें ते उस्पिता आनी त्याचो वास इतको येता। आय डोंट नो वेदर दे हॅव अ कंट्रोल ऑफ पोल्युशन बोर्ड, म्हाका ते कांयच कळना की आनी आतां ते कितें करता आय डोंट नो वेदर दे आर डुईंग इट फॉर अ नेक्स्ट 5 years आनी कचरो हाडून डंप करपाची तयारी करता काय म्हणून कळना। पोल्युशन बोर्ड हॅज टू टेक कंट्रोल ऑन दीस, कित्याक पावसान कचरो उसपप म्हटल्यार चड घाण येवपाचो चान्सीस आसात। म्हणजे इतलो वास येता की आमकां ते भुरग्यांक सुद्दां हे करपाक त्रास जाता। किटके जनाला सगळे बंद करता आनी डेली वास हो आतां असो न्हू, डेली वास आसता हेंचे डेली। म्युन्सिपाल्टी येवन सुद्दां पळोवन सुद्दां गेल्या, तेंचे कितेंच एक्शन घेवंक ना। मोदी हॉस्पिटल आसा हिंगा, हॉस्पिटल भुरगे परगे आसता, वास मारता, सगळे दार बंद करून आसता। ते कोणी पॉल्युशन कंट्रोल लागू सांगले न्ही, ते तशें जाल्लें म्हटलं मागीर काय ताका रिप्लाय कांयच ना। एक 100 कुत्रो आसतले व्हडली व्हडली, धाकटी भुरगीं गेलो भुरगे खावून सोडटा। पालिकेक ह्यो गजाली खबर ना अशें न्ही, मात कानार केस काडून कारभार चल्ला। आतां खंय इंजिनियराक प्लांटांतल्या कोयराचेर वखद मारपाक सांगतले। मच लायक हेल्पलेस हांव लोकांची हें दूख सोजमोता आनी हांवें इंजिनियरां म्युन्सिपल चीफ ऑफिसरा पासून सांगलां जाता ते भाशेन आमी मेडिसीन घाली आनी जायते ते भाशेन प्रोयंट करून बरें तें कितें करुया। गोंयकारांक कोयरा विल्याचे प्लांट आपल्या गांवांत कित्याक नाका जाला? लोक असले प्लांट म्हळ्यार आंग कित्याक काडटात? ताची जाप वास्को सड्यार मेळटा। एकदां प्लांट घालो, आतां लोकांक पालिकाय विचारिना आनी सरकाराकूय पडिल्लें ना। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। घेवया एक विराम।